मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव सुरेपळायचे हेडलाईन्स। फातोड्डा गटार खात्यान सिवेज सोडल्या नाल्यात नुस्ती पावली मरण जाल्यार नाल्याचे उदक वापरपी शेतकऱ्यांच्या पिकांचेही व्हड लुकसाण शेतकार जाल्यात बरेच फुर्योज। ब्लास्ट जाल्लो नाकेरी बेतूल बंकर सुवात रिकामी करपाचो केपें न्यायालयाचो आदेश बेतूल पंचायतीन लेगीत मोडपाचो आदेश केल्लो जारी पूण अधिकाऱ्यांनी काढल्यात दोळ्यार हात पळोवया केन्ना प्रश्न लागता तडीक। बायनरी कराटे आणि जपान कराटे शॉर्ट आमरंथ इंडियान घडून हाडली गोवा इंटरस्टेट कराटे चॅम्पियनशिप 2025 फोंडेच्या इंडोर स्टेडियमात सर्तकांची दिसली बरीच उमेद। आणि आताच्या कोकणी खबरो विस्तारान। फातोड्ड्या गटार खात्यान सांडपाण्याक ताज्या उदकाच्या नाल्यात सोडला हाका लागून नुस्ती मेली आणि तेच बरोबर ह्या नाल्याचे उदक वापरपी शेतकऱ्यांच्या पिकांचेही नुकसान जाला। या नाल्यात सांड उदक सोडप बंद करची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या। सुमार 200 वर शेतकार शेती खातीर या नाल्याच्या उदकाचेर निमून आसात आणि दूषित उदकाक लागून पिकांचे लुकसाण जाल्ल्यान तांकां लाखांचे लुकसाण सोसचें पडलां। सिवेज नाल्यान सोडच्या बदला योग्य रितीन सोडपाक जाय आसली। शेतकऱ्यांनी खर तिडक उक्तायली। त्या उदका व्हडा पंप लायला काय हे पंपा उदक सगळं उजार करता आमी हे व्हडा उदक सगळी उजार करताय ही सगळी शेतकारांनी एक एक पंप लायला हा हे व्हडा आणि ते व्हडा उदक त्या पंपान उदक शिकता येपार मात कित जाला आता ते उदक सगळे पिळार जाला आणि अख्ख्या उदका ते घाण माता आणि त्या उदका येपार सांगले कोण एक मनीस येपार घेवपान आम गेलो पण लॉस जालो तुम्ही आज लॉस जाला कॉन्ट्रॅक्टर आमकां सांगता टँकर दी थंय शिपोंक भाजी टँकर ते पायप कितली वेळ जाल्यार हेक्टरान जमीन आहा ती जाल्यार कितकोन शिपपाचे ते एक पायपान शिपपाचे पण हे करचे पयली तुमका काय इन्फॉर्म आमकां काय इन्फॉर्म करू ना हे ट्यूजडे सन स्टार्ट जाला 2 दिसान काबार त्या 2 दिसान काबार म्हणून आयज आमकां काल आयिल्ले हांगा काल आमी दाखोवन गेले ते खंयच्यान उदक येता ते व्हडली पायपां त्या उदकांतल्यान आख्खो वेस्ट येता आनी आयज काल सांगिल्ले तेमी आमकां सारकी कोतली म्हूण ते मागीर आयज कोण उना एकदी पावल कोल्हापूर सांगून सकाळी पळोवपा येयल्या कोण ना टँकर वेस्ट हांगा सोडला आनी ते पांय घालपा जायना उदकान आख्खे ते पांयाक लागून येता टायमाक ना सगळें ते उदक आहा ते मातशें बंद करें ते सुद्दां येवपा नाका म्हाका कोणाला काय नाका फकत आमगे कश्ट करता कश्ट पळगांव आनी ते उदक येता ते म्हाका नाका सो तुमगे पाय बी फुटना तितून एक आख्खे गाटरांतले उदक येता आनी लोक भाजी रोयता तांकां त्रास जाता आख्खे भाजी रोयता हे सगळे लोक भाजी रोयता हेच उदक उजार करता आनी उदक शिकता आज तेगेले मॅक्झिमम भाजी पिड्यार जाल्ली आहा आनी लोक आहा ते भाजयेचेर आपलो दिसपटो हे करता आनी हांव रिक्वेस्ट करता की सेवरेज आहा तेणी सेवरेज डिपार्टमेंट कोण आहा तेणी हांकां सपोर्ट करचो म्हणून कित्याक हे मॅक्झिमम आमचे आघाडींतल्यो ते मॅक्झिमम बांयो आनी कितें आहा ते सगळे पिड्यार जाल्ले आहा कित्याक ही वता ती जोरींतल्यान उदक बांयक वता आनी मॅक्झिमम बांयो पिड्यार जाल्ली आहा आनी झाडां बाडां सगळीं पिड्यार जाली आतां आमगे हेजे घर आहा इंजिनियर पयलीं इंजिनियर तो तेगेले आतां माड झाडां बाडां सगळीं पिड्यार जाल्ली आहा जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जो सेवरेज डिपार्टमेंट जे जाता तितून बेगीन हें काम करून दिवचें म्हणून आनी हे शेतकारांक तेणी कितें आहा तें कंपनीचें मेळचें म्हणून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता हे व्हांवता ते कितें जाता हे आतां हे सेवरेजांतले आमी कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्टर एप्रोच केलो तेन्ना म्हाका काल कितें सांगिल्लें आयज दिसा भितर करून दित म्हणून जेन्ना हांव सकाळीं गेलो तेन्ना तेणें सकाळीं एक व्हडली मेन होलान पायप घातलें आनी पायप घातला ते काडला आनी व्हाळां सोडले जाल्यार हें व्हाळां सोडपा जायना न्ही तूं टँकरान भरून आनी खंय आतां मेन होलांतले डायरेक्ट तेणी व्हडल्यान व्हाळां सोडले तेन्ना हांव गेलो आनी तांकां पायप काडपा लायले थिंगसून काल इश्यू जाल्लो की हें उदक वयता म्हूण सगळीचें उदक आनी आमी काल बंद केलें आयज वचून तेणें तेंच मेन होलांतल्यान काडला आनी परत पंपींग केला आनी हितून सोडला आता हे बंद करपा जाय न्हू उदक हे उदक बंद करपा जाय कित्याक हे शेतकारांक त्रास जाता हेच उदकान ती बाडी शिकतात उदक घालतात आख्खी तेगे भाजी पिड्यार जाल्ली आहा जाल्यार हांव एक गरीब मनशाक तेणे आतां कितें तरी हे बंद करून जेतले बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून मागता भाजीपालो त्यांचे मेनूच कामूच म्हणल्यार ते भाजीपाल रोवन ते आपले
एक्सपर्ट ग्रास करतात पण आतां तेंच कितें आहा आमचे एवरी इयर जशें तुमी जाणा एवरी इयर तांकां आमचो आमदार आपले तर्फेन तांकां कितले सपोर्ट करता आनी ते हेजेर ती करता हालीं तांकां आमी ट्रॅक्टर सुद्दां घालून दिल्लो आनी ट्रॅक्टर घालून दिवन आमच्या आमदारान घायल्लो आनी ती दीस आनी रात म्हणल्यार ते शेतान काम करून ती भाजी रोयतात भाजी रोवप म्हणल्यार एक ल्हान भुरग्या व्हड करप ते भाशेन ती आपली करून ती आपली संवसार चलयतात आनी हेसले हितून हे आमचे एसटी समाजाची सगळीं ही बायलां इतलीच न्हू एक हितून म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 70 तरी शेतकार आसा हिंगा आनी कांय कळनासतना पळय हे तेंची व्हाळां आहात इन्सान कनेक्ट जाता हॉस्पिटल ते हितूंतल्यान सगळें सिवरेज उदक सोडलें आसा आनी ते सिवरेज उदक इतली घाणी आसा की उब रावपाक जायना आनी हेंका कितें आहा शेतान एक काम करता जाल्यार व्हाळ क्रॉस करून तांकां हे सायडीन येवपाक पडटा आतां तो व्हाळ जेन्ना ती क्रॉस करून येता तेंची पांयां पडलीं जाल्यार तुमी तांकां फेरीत जाल्लीं आसा आनी तितून जे व्हाळान तें नुस्तें आसलें तें नुस्तें सुद्दां मरून गेलां आनी तें उदक घालून तांकां शिंपपाक पडटा आनी असली उदकांतल्यान ती वयतली म्हळ्यार तांकां हात फसताय आनी कितें सांगताल ती आतां तुमकां सांगतली ती आनी त्याच व्हाळा उदक ती शेतां तेच व्हाळाचें उदक घेवन ती भाजी रोयता आनी ती शिंपताय मात तें उदक घालताय भाजयेक आतां तें इतली तेंची पिडार जावन तांकां तें भाजये उदक घालपाक मेळना आनी भाजये उदक घालपाक मेळना 2 दीस जाल्यार तांकांय तें समजल ना हुंयसान कितें जालें म्हणून सगळीं शेतकारां ते सायडीन सान पळयत येयलीं म्हणल्यार मोरिडा लायन सान ते सायडीन थंय येयले जाल्यार हिंग आयले आनी त्रिमुर्तीको येयले जाल्यार थिंग एक पायप फुटून आहा तेजो फोटो हांव दाखय तुमकां आतां वचून पळयल्यार मेळटलो गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. फोंडेची पार्किंग समस्या परतून चर्चेत आयल्या. बऱ्याच वर्सां सावन पेड पार्किंगाचे उतर दिल्ले पूण केन्नाच अस्तित्वात येवंक नाशिल्ले. आता निमाणे कडेन जातले अशें शार परिशद म्हणटा. तेन्नाचो अध्यक्ष रितेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला पयलेच खेपे 2023 वर्सा हाडिल्लो प्रस्ताव परतून जिवो जातलो हो वेळच सांगतलो. फोंड्या पेड पार्किंग करपा खातीर कावन्सिलान 12 सुवाती निवडल्यात. बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ली ही प्रक्रिया आता पुराय जावपाक लागल्या अशें अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा. फोंडा सिटीक जो पार्किंगाचो प्रॉब्लम जो आसा तो भरपूर प्रॉब्लम आसा पार्किंगाचो आनी हो पार्किंग प्रॉब्लम जो आसा हाजी पे पार्किंग करपाची फायल जी आसा ती रितेश नायक चेअरपर्सन जो आसलो 23 तेन्ना ताणें फॉवर्ड केल्ली आनी आतां जी परत जी पेंडींग आसली ती आतां ती फायल जी आसा ती आतां विरेंद्र ढवळेकर चेअरपर्सन जाल्ल्यान तो ताणें परत हें केल्लें आसा आनी ताणें स्पॉट चेंज केल्ले स्पॉट जे आसा ते केल्ले आसा ते 12 स्पॉटाचेर पार्किंग करपाचें ठरयल्लें आसा. तातूंत जे कार पार्किंग आनी 2 व्हिलर पार्किंग हे दोनूय आसतले. कार पार्किंग कमीत कमी 500 पार्किंग करपा खातीर स्पेस ताणें निवडलेली आसा आनी तशेंच जे 2 व्हिलर आसा ती 1600चे वयर जे पार्किंग करपा खातीर अशें लॉट केल्लें आसा. आतां हाची फायल जी आसा ती परत मूव जातली आनी जे डिसिजन जातले जे म्युन्सिपालिटी जे मिटींग आसतली आनी म्युन्सिपालिटी मिटिंगेक रेजोल्युशन पास करून जे मुखार फायल पास करपाची आसा. सध्याचे अध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकरान चड म्हायती दिली आनी ही पद्दत फोंडेच्या अराजक पार्किंगात सुव्यवस्था हाडपा खातीर आसा अशें सांगले. मजगती प्रत्यक्षात ही चालीक लायिल्ली पळोवपाक वर्सां सावन वाट पळयतात हे थळावे लोक म्हणटात. प्रोसेस जाल्लो आसा. म्हाका दिसता फेब्रुवारी मार्च म्हळ्यार पे पार्किंगाची सुरवात जावपाची आसा कित्याक आमी 12 लोकेशन मार्क केल्लीं आसा. 2 व्हिलर पार्किंग आनी 4 व्हिलर पार्किंग ते स्लॉट जे आसा ते आमी सगळे मार्क केल्या. 2 व्हिलर स्लॉट 4 व्हिलर स्लॉट ते सगळे आमी केल्ले आसा. प्रत्येक लोकेशनाक तेय बीन आमी घेतलेले आसा. 2 व्हिलर हांगा 24 पार्क जातले, 4 व्हिलर 31 ते सगळे आमी तेय बीन आमी सगळे काउंट्स घेतलेले आसा. 2 व्हिलराचे जवळ जवळ 1657 मागीर तुका 4 व्हिलराचे 527 इतले आमी सगळे आमच्या म्युन्सिपालिटीन जे पे पार्किंग आसतलें ते आमी इतले करपाचें थरयलां. रेट डिसायड जाल्यार रेट जावना ते आमी कावन्सील मिटींग घेवन मुखार थरयतले कशें कितें रेट आसतले ते. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, लिन्सी मेनेझीस आनी अरुण नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
ब्लास्ट जाल्लो नाकेरी बेतूल बंकर सुवात रिकामी करपाचो आदेश केपें न्यायालयान दिला. बेतूल पंचायतीन लेगीत मोडपाचो आदेश जारी केला. पूण अधिकाऱ्यांनी कसलीच कारवाय करूंक ना. कांय म्हयने आदीं ह्या बंकरात स्फोट जाल्लो. देखून न्यायालयान दुसरो बंकर ताकतिकेन रितो करपाचो आदेश दिलो. आज आमी आसात ते नाकेरी बेतूल हांगा आसात आनीक गेल्ले मार्च म्हयन्याक हांगा एक ब्लास्ट जाल्लो आनी तो ब्लास्ट म्हणले जाल्यार जे आर्म्स एम्युनिशन जी आसा आर्म्साची ही एम्युनिशनात जो पावडर आसा तो ह्या गुदांवाक स्टोर करून दवरताले आनी हे गुदांव जे आसात हे दोनी इलिगल आसात. पंचायतीक सुद्दां हेजी म्हायती नासली आनीक गेल्ले मार्च म्हयन्याक हेजो ब्लास्ट जालो आनीक कितलेशे पयस लोकांले घराचे हारशी सुद्दां फुटोन गेले. हांगा सगळी ऑथॉरिटी येयली. त्याच बरोबर केपें कोर्टाक हेजी केसूय जाली. केपें कोर्टान तांकां डायरेक्शन दिलें की तुमी हो जो माल आसा तो तुमी बंकराचो काडचो म्हणून. हितूंक 2 बंकर आसात. एक जर ब्लास्ट जालो आनी दुसरो आसा तो सामकी इलिगल आनी हेचे खातीर तो काडचो म्हणून कोर्टान ऑर्डरूय दिल्ली आनी तेणी हो जो माल काडपाचो हो थोडो काडलो दोळ्यांक उदक लावपाक जाय म्हण कोर्टाच्या आनी उरलो जो आसा जो 4 ते 5 टन जो दारुगोळा आसा हो हांगा थंय दवरले कडेन आसा. ह्या दिसांनी सरकार म्हणटा की आमी इलिगलिटीचेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेता म्हणून. ह्या हेजेर कित्याक जालें ना. बेगीच्या बेगीन ह्या बंकर्सांक जो माल आसा हो काडचो आनी जे इलिगल आसा हे तुमी सगळे डेमोलिशन करचे म्हणून. नाकेरी बेतूल आर्म्स अँड एम्युनेशन दारुगोळा गुदावांत 20 मार्चाक राती व्हड ब्लास्ट जाल्लो. ब्लास्ट जावन सुमार 1 किलोमीटर अंतरार लोकांच्या घरार फातर उसळिल्ले. 100% सुरक्षेची जतनाय पुरी जाय मेरेन ह्यूज प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेडाक आपल्या नाकेरी बेतूल सुवातेर परतून काम सुरू करपाक मेळचें ना अशें मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें. ब्लास्टान 14.5 टन बारूद नश्ट जाल्लो. सरभोंवतणी थळाव्यांक भंय निर्माण जाल्लो. तीन म्हणटा ते अम्युनिशन आसा. पयलीं ताणी एक बांदिल्लो आनी आतां 2 बांदल्यात. एक फुटलो एक तसो आसा ताकाय परमिशन ना. जाल्यार आज पळय गव्हर्मेंट पण सगळी शेकां काय किंवा फुलां सील केल्यात इलिगल म्हणून बेकायदेर. हे कित्याक जावना अजून तातूंतली तो माल काडूं ना कित्याक होच प्रश्न कलेक्टराक विचारलो. कलेक्टर कितें बरलो तशें तें काडपाक जायना म्हणपाक ताका ऑथॉरिटी आसता. कोण ऑथॉरिटी जाल्यार आमकां ऑथॉरिटी कोण तें सांगपाक जाय न्हू कलेक्टरान. ऑलरेडी केपें कोर्टान दिल्ले कडेन आसा तांकां कोर्टान दिल्ली सुद्दां जाल्यार तें जायना कित्याक जायना. पण हातूंत कितें तरी आसा की कलेक्टर करपाक शकता पूण आमकां नॉलेज मेळटा तशी कलेक्टरा थंय कडे वयलो आसतना आपूण वयलो पण ताजी वयर ऑथॉरिटी आसतना आपूण वयले आनी सांगलें खंय तूं ताजें कांय एक्शन घेवपाक शकपा ना. पण आज अशें जाल्लें आहा दिल्लीवाले येतात गोंयांत गोंयची जमीन घेतात आनी आपणाक जाय तें करतात आनी फाल्यां जर ताजें कितें केलें जायत तो दिल्लीच्यान सरकार गोंय चलयता. पण गोंयच सरकार गोंय चलयना हें आज आमकां सिद्ध जावन येता. आमी आमचे बॉडी मिटिंगेक आमी एक ठराव घेतिल्लो की तांकां डिमॉलिशन लेटर काडपाचें आनी वी हॅव ऑलरेडी डन आवर पार्ट. आनी जेन्ना जो ब्लास्ट जालो तेन्ना सुद्दां आयज पर्यंत आमी आर अंडर दॅट ट्रॅक म्हणजे आमी तांकां पळयत आसा तेंगे ते प्रोसेस आनी तांकां डिमॉलिशन सयत काडून सयत तें डिमॉलिशनूय करूंक ना म्हणून म्हणजे तांचे फर्दर कारवाई आसता पळय हेड्स आसता पळय तांच्यांनी तांचें कांयच करूंक ना. आजून पर्यंत ते तशेंच आसा. हांव नको ते कोणाच्या दबावान ते थंय आसा थंय. But it is illegal. Panchayat has not given any permission. Previous पंच members out, सरपंच पयलीं सयत आशिल्ले आनी आतां आमी आसा आमची बॉडी आमी तांकां कसलीच परमिशन दिवना. सो मुखार कितें करता तुमी? आमी मुखार we will take action now. Since demolition is been removed, the court order is already given to them. तरी आसतना ते आपले हितून प्रोसेसान चालूच आसा ते बंकर्स थंय दवरपाचे तांचे ते स्टोरेज थंय दवरपाक जाल्यार वी वील टेक पंचायत वील टेक अ एक्शन ऑन इट. नाकेरी बेतूल जाल्ल्या ब्लास्टान लोकांनी जिवाचो धोको निर्माण केल्लो. आतां हाचेर कायदेशीर चवकशी चालू आशिल्ली. कंपनीन पुराय तरेन परवानगी घेवचे बगर हो गुदाव सुरू केल्ल्याचे कलेक्टरानय स्पश्ट केल्ले. गुदावांत बाकी आशिल्लो माल पावसा आदी सुवाते वेल्यान खाली करपाची न्यायालयान ऑर्डर दिल्ली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. फातर्प्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या जात्रेक साबार धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींक सुरवात जाल्या. देवळात पारंपारीक रितीन कार्यावळी चालू आसात. भाविकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात काय भक्तिमय खीण. शांतादुर्गेक नमन करता आनी आयज आमचो फुलांचो रथ हो रथ म्हळ्यार एक व्हेरी हिस्टॉरीक
इन्सिडंट आहा ह्या रथा फाटल्यान. ह्या रथाची हिस्ट्री जी आसा ती म्हणल्यार पयलीं रथाक लालकी म्हणटाले आनी पालकी टायप रथ आसलो आनी तो रथ मागीर खानार घेवन आमचे 12 गांवकार नाचयताले अरावंड द टेम्पल. पूण आतां हो रथ चेंज करून जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 50 वर्सां जाली आसतली. रथ चेंज करून फुलांचो रथ एक सुंदर रथ तयार जालो आनीक आतां जवळ जवळ 50-55 वर्सां जालीं हो नवे रथाक देवीक सजोवन गाजोवन व्हरता. ह्या रथा फाटल्यान एक 2-3 आनीक ओकेजन्स जाता. एक म्हणल्यार आमचो पिरणी रथा देवी मुखार नाचता आनी ही पिरणी म्हणटी एक परंपरा मलकणे म्हणटा गांवांतल्यान ती स्पेशली येता. आनीक जात्रेच्या निमित्तान 3 दीस पिरणीचो नाच जाता. एक पंचम, एक फुलां रथ आनीक तिसरो म्हणल्यार व्हडलो रथ. आनी आज पिरणीचो एक 30-35 मिनटांचो शो आसतलो. तेंगेले एक्ट आसतलो. वेरियस रुबडी घालून वेरियस देखावे करून ही पिरणी देवी मुखार नाचताय. आनी आज आमची देवी फेरी पळोवपा खातीर देवळाच्या वयर सजयल्ली आसता आनी बेकलो म्हणटा तो वांगोड आमच्या 12 वांगडा मदलो तो देवीच्या सामकारा आसता आनी देवीक बसोवपाचें काम ते करता. आनीक आतां बी आमी आतां वचून आयला आमी बी देवीक उजवात दाखोवन मॅनेजींग कमिटी मार्फत देवीची एक मांडणी करून आमी आयिल्ले आहा. आनीक हो रथ म्हणल्यार एक 12 गांवकारांचो रथ. आनीक ह्या रथाची जितली भेट जाता ह्या रथाची जितली येणावळ येता ती आमगेल्या 12 गांवकारांक ती मागीर नाल्ल गोड आसूं जावं देविल्या फंडपेटीक आशिल्ले पयशे आसूं ती सगळी येणावळ गांवकारांक वता. आनीक गांवकार व्हड्या खुशेन आज तुमी पळयलां आसतलें एक ब्राह्मणाचें रूप घेवन लोकांक सर्व करताय, भाविकांक सर्व करताय, सांगणी करून सगळ्या भाविकांक एक मोठो आशिर्वाद दितात. आनीक 3 वरांचेर आतां फाल्यां रथाचें प्रोसेशन स्टार्ट जातलें आनीक जवळ जवळ 40-45 मिनटांचें हें प्रोसेशन आसतलें आनी तेजे नंतर देवी आपल्या गर्भकुडीक घेवन बसतली. आनीक सगळ्या भाविकां लागीं मागता फाल्यांची जी तयारी विजय रथाची मोठ्या गाजा बाज्यान सुरू आसा. आनीक विजय रथ म्हणल्यार एक बरो संवाद रथ, एक विक्ट्री चॅरियट देवी फाल्यां दिसतली ही विजयाची एक सिंबॉल. आनीक फाल्यांचो जो रथ आहा आयताराचो 28 तारखेचो तो 11 वरांचेर रथ स्टार्ट जातलो आनी तेजे नंतर मागीर मंगळाराक महारथ म्हणल्यार तो मंगळाराक सकाळ फुडें आमी प्रोसेशन 6 वरांचेर स्टार्ट करता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बायनरी कराटे आणि जपान कराटे शॉर्ट आमरंत इंडियान 27 आणि 28 डिसेंबराक फोंडेच्या इंडोर स्टेडियमात गोवा इंटर स्टेट कराटे चॅम्पियनशीप 2025 घडोवन हाडली. गोय, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि कर्नाटकातल्या वट्ट 1400 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. मुखेल प्रशिक्षक एस श्रीनिवासन हांणी चॅम्पियनशिपी विशीं नियाळ दिला. We are getting more than 90% success at the World Championships, wherever they go. And recently also in Canada and Germany they won gold medals. And same thing for we are affiliated to the World Karate Federation through Japan Karate Shotokan, and most of our instructors and students are representing their respective districts, states, and they participate in national championships of the particular federation which is recognized by the World Karate Federation. I was here 2 days back for a major black belt test, and children are doing very well, and this is not the first time I'm coming. I've been coming here for the past 30 years, in fact more than 30 years, and I can see there is a lot of improvement in both quality and quantity. I only hope that it will continue because of the enthusiasm they have shown, particularly the instructors who are behind me and all the chief instructors of Goa. I really appreciate their hard work, and without their
hard work, this would not have been a reality. खेळ हो खरी एक भुरग्याक अत्यंत गरजेचो. कसलोय खेळ जावं पण तो खेळ हर एक भुरग्याक खेळपाक जाय. खंयच्याय क्लासांतले एक सुद्दां भुरगें आयडल डल उरपाक जायना. धांवपाचें आसुये, झॅम मारपाचें आसुये, गेम्स खेळपा आसुये, तर हर एक भुरग्या कडेन ही स्कील म्हणटा पळय ती आसूंकच जाय. आणि त्या बरोबरच म्हणजे इंचार्ज आसा ट्रेनिंग, वॉट डू वी कॉल द टीचर्स, संसार. किंवा आय ऑल्सो रिक्वेस्ट द टीचर्स अँड द पेरेंट्स, स्पोर्ट्सा बरोबर सामकें म्हत्वाचें जें आसा पळय न्ही ते भुरग्यांचें न्युट्रिशन फूड लक्षात घ्या. न्युट्रिशन फूड जर आंगा भितर गेलें ना जर जाय जाल्यार खेळ वाया. तर खेळा बरोबरच भुरग्यांक न्युट्रिशन फूड जें आसा, न्युट्रिशियस फूड जें आसा पळय न्ही तें मेळप खूब गरजेचें. आणि हे सुद्दां जेवण जें आमी म्हणटात पळय न्ही हें सुद्दां वयोमानानुसार, म्हणजे सादारणसो 5 वर्सां आसलो, 6 वर्सां आसलो, 7 वर्सां आसलो त्या भुरग्याक वेगळे पद्दतीन, 8 वर्सां, 9 वर्सां, 10 वर्सां आसले त्या भुरग्याक वेगळे पद्दतीन, 11, 12, 13, 14, 15 जाली की त्या भुरग्याक वेगळे पद्दतीन. ताजे मसल्स बिल्डअप जावपाक जाय, ब्रेन टिश्यूज जे आसा ते बिल्डअप जावपाक जाय. आनी म्हणून हांवें वयोमानानुसार सादारणसो 6 वर्सांचो, 7 वर्सांचो, 8 वर्सां भुरगो जो आसा पळय न्ही ताका बदाम वगैरे जे म्हणटा पळय न्ही, बदाम जे आमी म्हणटा ते उदकाक घालून दिवप खूब गरजेचें. कित्याक तातूंतल्यान मेंदूची वाड बरी जाता. आनी बाकीचे मागीर मसल्स वगैरे वाडपा संबंदीत बाकीची जे न्युट्रिशियस फूड्स आसा पळय न्ही, कडधान्य आसा पळय न्ही, ही आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. फुडल्या सप्तकात तापमानात व्हड बदल जावचो ना, नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके पडटले, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडल्या 7 दिसांच्या अदमासा प्रमाण तापमानात थंडसाण जाणवतली. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. दनपारा उष्णताय आसतली. सकाळी आणि सांजे दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, IMDन सल्लो दिला. सोमारचे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. फुडले 7 दीस तापमान थीर, नितळ मळब, दनपारा उष्णताय, सकाळी आणि सांजे थंडसाण, पडटले दव आणि धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो, घोळटले थंड वारे. सोमारचे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.